मिसाची सुरवात एक सगळी आम्ही उभी राहून गायन गाऊया. A8 देवाचे वेदी सोरी पान 4 A8 पेज 4. देवाची वेदी सोरी आवेता उशागायचो दोस म्हाका दितोल्या देवाचेर विश्वास दवरून आवेता देवाचेर विश्वास दवरून आवेता तुजो उजवाड मोचेर गाव तूं विश्वासी म्हूण करून तुज्या ओची दोंगराची दोळेर म्हाका वाटा कर देवाची वेदी सोरी आवेता उशाखायचो दोस म्हाका दितोल्या देवाचेर विश्वास दवरून आवेता देवाचेर विश्वास दवरून आवेता. बापाचे अनेक पुताचे अनेक पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग अनेक पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्याचो वेळ प्रितीच्या बाबा भयणीनो, व्हडा संतोषान आनी खुशालकायेन बरोवन आयज आमी ह्या आमच्या तालिगांवच्या गांवांत कोणसाची परब समोरुमताव. ही परब समोरुमतना आमी सगळ्या शेतकारांची खुशालकायेंत वांटो घेताव. एक शेतकार आपलो गाम वारून पोट तिटकेन वावर करता, पूण देव हो तांचो वावर सुफोल करता. आनी अशे तरेन देव शेतकारां आनी आपले रोचणे उद्देशी तो आमकां पोसता. हिंच चिंतना नियाळून आयचे परबेचो विशय असो गुंतून हाडला. प्रितुमेच्या जिवाल देण्या उद्देशी देवाक दिनवासुया. देवान प्रितूम रोचून मनशाचे आदीन केली तिचो परामोस आनी सांबाळ करूंक. असिसीचो बागिबोन फ्रांसिस्कान प्रितुमेक आपलो भाव आनी भयण केली आनी हे देवाचे रोचणेचेर नियाळ करून तांचो मोग अनुभवतना आमच्या बऱ्या कोडण्या उद्देशी आमचें जिवीत एक गीत देवाक दिनवासूंक. हीच कृपा ह्या परबे समयार आमा सोमेस्तांक बापा लागीं मागुया. ह्या वर्साक हे परबेच्या 4 दिसांचो समारंभ करतले ह्या कुटुंबा पासत मागुया. आयज परबेचो समारंभ करतले मिंगेल गोन्साल्वीस गार्सिया दे अल्मेडा आनी कुटुंब. तेच परी 22 आबेल फ्रांसिस्को दे अल्मेडा आनी कुटुंब. 23 फ्रांसिस्को दे अल्मेडा आनी कुटुंब. आनी 24 एजिरियो दे अल्मेडा आनी सेलरिच दे अल्मेडा यांच्या कुटुंबा पासत हे पवित्र मिसा बेटेंत खोतखोत्यान देवा लागीं मागुया. प्रितीच्या इश्टानो, आमच्या भयणीन उत्साहलोली कल्पना आतां आमच्या मनान दवरून हे पवित्र मिसान फावते परी वांटो घेवचे खातीर ह्या वेळार आमची पातकां ओळखून घेवया. आनीक देवाचे काकलुतीक उलो मारून सांगातान म्हणुया. सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव सांगता मनाची तोंडान सांगता वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वर्सा सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव वडालो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
소명 가꾸고 소명 가꾸고 귀사 가꾸고 귀사 가꾸고 소명 가꾸고 소명 가꾸고 आयच्या ह्या व्हडा दिसा पासत ते परबे सुमयार देवान आमकां जी दानां दिल्यात त्या पासत देवाक दिनवासून ताची मोहिमा उत्सारुया. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती बऱ्या मोनाच्या मनशाक संवसारी. सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार आमी तुजी स्तुती करता आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका महिमा दिता तुझ्या थोर वैभव पासत आमी तुका दिन वाजता सोम्या एकल्या चोरीत पुता जेजू क्रिस्ता सोम्या देवा देवाचे शेळे बाबाच्या पुता तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर तू संसाराचे पाप काडटाय आमचे मागणे आयकून घे तू बाबाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकूत कोर कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती त्या बाबाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू बोवी एकलोच तू सोमी एकलोच तू वो ओडतो आमेन. प्रार्थुया. ह्या मिसाचे इतिहास हांव भेटयता मारियो फेर्नांडीस आनी फामील आपणाक बरी भलायकी मागोवं. तेच परी सुरवातेक आमी आयकलां त्या प्रमाणे सुरवातेच्या उतरांनी त्या 4 कुटुंबां पासतूय मागुया आनी ह्या वेळार ओगेपणान आमची खासगी इतिहास वा आमच्यो गरजो देवाक उबारुया. सर्वेस्परा बऱ्या बापा तुजे मांडावडीन ही पृथ्वी तुवें मनशाच्या आदीन केल्या तुजी फळां वरवीं आमचो जीव सांबाळूंक आनी तुज्या आदारान तुज्या नांवाची स्तुती करूंक तशेंच सर्वांच्या फायद्याक तांचो फळाचो उपयोग करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. ओरोणे आनी सुकलोली जमीन खुशाल जावं पाड जमीन संतोसूं आनी फुलूं कोमला भाशेन तिका फुलां फुलूं ती संतोस बरीत जावं आनी आनंदान भरून गितां गावूं तिका दिल्ल्या लेबानाची मोहिमा कार्मेलाचो आनी शारोनाचो प्रताप सर्वेस्पराची मोहिमा ती पळयतली देवाचो प्रताप ती देखतली. थोकलोले हात घोट करात थीर करात कडकडटलीं दोंपरां भिवकुऱ्या काळांक म्हणात धीर घेयात भियो नाकात हो पळय तुमचो देव येता सूट घेवंक तो येता. देवाचें फारीकपण पावता तुमकां सोडूंक तो येता तेन्ना कुड्ड्यांचे दोळे उगडटले बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले तेन्ना मेरवा भाशेन थोंटे उठ्ठले आनी मोन्याच्यो जिबो संतोसान गायतल्यो. कित्याक ओरोण्यांत उदक व्हांवता करपोल्ल्या गांवांतल्यान जोरी फुट्टा सुकी कोड्डी जमीन एक तोळें जाता तानेलोले भुंयच्यो जातात उदकाच्यो जोरी. जंय कोल्यांची धोल आसली थंय उपजवतली बेतो आनी लोवे तांतल्यान बोश्टावूंक नासलोलो एक राज मारूंक वेतलो ताका पोवीत वाट म्हूण पाचारतली. मेळी मनशां त्या रस्त्या वेल्यान वेंची नात आनी वाट नोकलो आसलोली पोऱ्यान
त्या रस्त्यार वाट चुकची ना. थंय शिव आसचें ना, रानोतूय जनवरां तेवटेन फिरची नात, पूण फकत सोडवून मेळ्ळोलीं त्या रस्त्यार चलतलीं. कित्याक सर्वेस्परान सोडयल्यान तींच परत येतलीं. संतोसाचे उलास सोडून तीं सियोनांत येतलीं. तांच्या मुखामोळार सदांच खुशालकाय रुसरुसतली. संतोस आनी खुशालकाय तीं भोगतलीं. दूख आनी रुदोन नाच जातलें. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परान आमचे खातीर व्हड व्हड अजापां केलीं. म्हणुया, सर्वेस्परान आमचे खातीर व्हड व्हड अजापां केलीं. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपणशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब: सर्वेस्परान आमचे खातीर व्हड व्हड अजापां केलीं. जशें नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात, तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायोना गावून करतात लुवणी. जबाब: सर्वेस्परान आमचे खातीर व्हड व्हड अजापां केलीं. वेता वेता दुकाबरीत चल्लीं, हातांत घेवन वोमपाचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं, माथ्यार मारून कोणसाचे बरे. जबाब: सर्वेस्परान आमचे खातीर व्हड व्हड अजापां केलीं. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. संवसारांत तुमकां थेवे एकठांय करूं नाकात, पूण स्वर्गार तुमकां थेवे एकठांय करात. तुमचो थेवो आसा थंय तुमचें काळीजूय आसतलें. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं आणि तुमच्या आत्म्याचो आसूं. माथेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवा खातीर मुणगे कितें जेवचें खावचें वो तुमच्या कुडी खातीर मुणगे कितें न्हेसपाचें पांगुरचें ते विशीं हुस्केव नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसणा परस कूड वर्ती न्हय. ओंतरोणा वेळार सुकण्याक नदर मारात. ती वोपिनात, लुविनात आनी खोड्याय बरिनात, तरी तुमचो सुर्गींचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचेवन उदीक मोलाची न्हय तर. आनी हुस्के काडून तुमचे आंवक हातभर वाडोवंक तुमच्या भितरल्यान कोणाच्यान जाता जायत. आनी न्हेसणा विशीं तुमकां धास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. ती कोश्ट करिनात, ती सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगतां, सोलोमाव लेगून सगल्या आपल्या दोबाच्यान तांतल्या एकल्या सारको पासून न्हेसलो ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयता त्या शेतांतलें तोंड ह्या जिन्सान देव न्हेसयता जाल्यार त्याहून कितलो उदीक तुमकां तो नेटोवचो ना, उण्या भावाच्या मनशानो. म्हणटूच आमी कितें खातोल्यांव, कितें पियेतोल्यांव वो कितें न्हेसतोल्यांव अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात. असल्या सगळ्याची वासपूस करतात ओन भावार्थी. तुमकां ह्या सगळ्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सुर्गींचो बाप तर जाणोच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात आनी हेर सगळें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटूच
फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या त्या दिसाक जें नोश्ट आसा तेंच पुरो ताका. सोमयाचे शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाचे इश्टानो, आज जेन्ना आमी कोणसाचें परब, कोणसाचें फेस्त पाळटा तेन्ना एक बरो विशय आमच्या दोळ्या मुखार आसा. प्रितुमेच्या जिवाड देण्या उद्देशी देवाक दिनवासुया. आमच्या मनीसकुळाचेर नदर मारीत जाल्यार आमकां एक बरी संवय आसा. जेन्ना भुरगीं ल्हान आसतात तांकां ही दिनवासणेची आमी शिकयता. सगल्यो बऱ्यो वस्तू आमी शिकयता. तातूंतली एक वस्त म्हणल्यार दिनवासूंक. ह्या पासत कोणें कितें दिलें, कोणें कितें बरें केलें जाल्यार तांकां आमी शिकयता से थँक्यू, देव बरें करूं म्हूण. आनी ह्या उद्देशी हो बरो गूण आमच्या मनीसकुळांत दिसून येता. जाल्यार मोगाच्या इश्टानो, जेन्ना आमी भावार्थी कशी वाडटा जाल्यार ह्या भावार्था उद्देशी आमी मनशांकूच न्हय, त्याहून अदीक कोणाक दिनवासूंक आनीक ताचेर आमचें लक्ष घालूंक आयचो सेवा धर्म आमकां उलो करता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. थंयसर आमी पळयता इस्रायल परजा जी निर्वासान आसली आनी थंयसर जायतो दुमाडो ती सोंसताली आनी परत गांवकारां येवंक ती सोदताली आनी हे उबाड तांचे देवाक खबर आसली. आनी जेन्ना ती मागणें करता तेन्ना अशेंच ती करतात, आमकां बरेंपण फावो कर. आनी ह्या उद्देशी देव तांचे मागणें आयकता आनी इसायास प्रवादाच्या तोंडांतल्यान तांकां एक बाकीत करता. आनी हें बाकीत म्हणल्यार तो तांकां परत एक जिवाड देसान व्हरतलो, जंयसर बरें उदक आसा, बरें खाण पिवण आसा. तांची पिडा पेस्त जी आसा तांचे वयर ती नपयत करतलो. आनी हे बाकीत उपरांत आमी तांच्या जिवितांत साकार जाता तें पळयता. ह्या उद्देशी मोगाच्या इश्टानो, आमच्या जिवितांत जें कितें बरेंपण येता तें फकत देवा कडच्यान येता. ह्या पासत आमी मागची गरज हो संदेश आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां इसायास प्रवादी दिता. जाल्यार हाच्या शुभ वर्तमानाचेर नदर मारुया. शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू सांगता आमी भावार्थी कशी जियेतले जाल्यार आमी कांयच दास्ती काडपाची गरज ना, भियोवपाची गरज ना. कारण जेन्ना आमी ह्या संवसारांत येता तेन्ना देव सगळें जाणा आनी सगळी वेवस्था बरे भाशेन तो करता. आनी ह्या उद्देशी आमकां दास्ती काडची गरज ना. ह्या पासून तो उदाहरण दिता. पळयात म्हणल्यार सुकण्या, कोणूच उपाशी वेता सुकणी ना. जरी तर मनीस जरी तर सुकण्याहून व्हरतो जाल्यार देव ताका जेवण दिवचो ना. तो म्हणटा शेतांतल्या तोंडाचेर तुमची नदर घालात. कोण परी तें तोंड रोखडें बावून सुकता आनी मरता, उज्यांत वासून उडयता. तरूय पूण देव ताका इतले मेहनतीन न्हेसयता. जाल्यार आमा मनशांक तो न्हेसोवचो ना काय, तांकां ताची काळजी ना काय. ह्या उद्देशी मोगाच्या इश्टानो एक प्रश्न तो आमकां करता. जरी तर आमी चिंतलीं आमच्या फुडाराचें कितें जातलें आनी ह्या विशीं आमचें मन जरी तर त्याच वाटेन आसत जाल्यार आमी आमचें आंग एज बदलूंक शकता काय, कितें तरी बरेंपण आमच्याच उद्देशी आमकांच करूंक शकता काय. जेजू म्हणटा ना. ह्या पासून तो म्हणटा भावार्थ आनी विस्वास करात देवाचेर. कारण देव सगळें जें कितें बरें तें आमकां काळा प्रमाणे दितलो. ह्या उद्देशी आमचो भावार्थ ताका दिवंक. मोगाच्या इश्टानो, आयच्या सेवा धर्माचेर नियाळ करता आसतना आमकां आमी दिनवासची गरज आनी दिनवासणेची उतरां कोण परी तें हांव उपरांत संदेशान सांगतलो. आमी जाणा आमी ही कोणसाच्या फेस्ताची परंपरा पाडीत आयल्या. कितले शेंकडे जाले आनी हे शेंकड्यान हें फेस्त फुडें वचत आसा. आनी हें फेस्त किरीतपणी आमी देवाक दिनवासूंक आमकां उलो करता. कित्या पासत मोगाच्या इश्टानो, मनान घेवया, समजुया आमी एक बीं रोयलें आनीक ताका उदक घातलें, सारें घातलें, जाय तितलें आमी वत ताका दिलें जाल्यार बीं वाडटलेंच म्हूण आसा काय. जायते फावटी आमी पळयता थोडें बी लायता तेन्ना थोडें बी वाडटा, थोडें बी जाता, थोडें बी मरता. म्हणटूच हाचे उद्देशी आमकां कळटा सगळें आमच्या हातान ना, सगळें देवाच्या हातान आसा. ह्या पासत आमी ह्या फेस्ता दिसा देवाक दिनवासूंक हांगासर एकठांय जाल्या, पुर्वजांनी केलें आनी आमी ही चाल मुखार व्हरता. तर मोगाच्या इश्टानो,
आयच्या सेवादोर मानायच्या दिसा आमकां हो संदेश घेवया, दिनवाशी जावया, जे परी हो सेवादोर आमकां हांव उलो करता. आनी दिनवाशी जाता आसतना हांव म्हणटलो तीन भासांनी आमी दिनवासी जावया. पयले सुवातेर दिनवासी जावया आमी देवा सोवें. मोगाच्या इश्टानो, जेन्ना आमी मागणें करता आनी कोण परी आमी दिनवाशी जातलो, जेन्ना आमी मागणें करता तेन्ना तरेकवार भासाचें मागणें आसा. मागणें आसता आशिर्वाद मागपाचें, नमस्काराचें मागणें, वाखाणणेचें, तुस्तीचें मागणें, गरजांचें मागणें. आनी हातूंत भितर मोगाच्या इश्टानो हांव म्हणटलो दिनवासणेचें मागणें. आमच्या जिवितांत कितलीं बरेपणां देवा उदेशी आमकां फावो जाल्यात, अदीक करून जी पिकावड जाची परब आमी आज करता, ताचे उदेशी दिसा दिसपट्टी देवाक आमी दिनवासची गरज. म्हणटच दिनवासणेच्या मागण्या उदेशी आमी देवाक दिनवासुया. दुसरे सुवातेर दिनवासुया आमच्या पुर्वजांक. जरी तर आमच्या पुर्वजान आमकां हें दायज घडून दवरूंक नासलें, जरी तर ह्या पुर्वजान ही परंपरा करूंक नासली जाल्यार घोडये आमकां ती मेळची नासली. घोडये आमचे पुर्वज आज हांगासर ना. तांच्या पासत आमी मागूंक जाता. तांकां मिसां दिवन वो तिर्स भेटोवन वो शिमेतेरींत आसन जाल्यार थंयसर वचोन आमचो शेपाय शेमाय तांचे पुर्वज सगळ्यां पासत आमी मागूंक आयचो सेवादोर आमकां उगडास करता. कारण तांच्या उदेशी आमकां हें फावो जालां हें आमी विसरचें न्हय. तांचे पासतूय मागुया आनी तांकांय दिनवासुया. आनी शेकी दिनवास गरिबां सोवें. मोगाच्या इश्टानो, जेन्ना आमी शेतां लायता वो कसलोय वावर करता थंयसर आमी पडयता, आमी खुद करिना, आमी घोडये दुडू थंयसर दिता आसतले लोकांक, जे कोण काम करता तांकां. पूण तांकांय आमी एक दिनवासणेचें उतर दिवची गरज. कारण देवान आमकां आशिर्वादान भरल्या आनी हे आशिर्वाद फकत आमकांच न्हय, भगत दुसऱ्यांक जे कोण आमकां आदार करता तांकांय तांचे सोवें वांटची गरज. तेंच करूंक ही आयची परब आमकां उस्कायता. तर मोगाच्या इश्टानो, आमच्या जिवितांत सदांच आमी दिनवाशी जावंक ही कृपा आमकां फावो कर म्हूण हे मिसाच्या बलिदानांत खोतखोत्यान मागुया. सगळीं उबी रावया. आनी ह्या वेळार कांय आमची गरजो आमची मागणी देवा फुड्यान घालुया. जेसून म्हणलें, म्हज्या शेल्यांक चोरवाक व्हर. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक देवाच्या उतरांतल्यान फावो तो आनी बरो चोरो दिवंक आनी देवाक दिनवासून प्रितुमेंचो सांबाळ करूंक देखीवंत नुमणें जावंक पवित्र आत्म्यांची देणी तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. सर्वेस्पोर उलयता, आनीक वायट करूं नाकात, बरें करूंक शिकात, न्याय नीत राखूंक वावरात. आमच्या देशाचो राजकारभार चलयतल्यांनी आमचे मायभुयेंचेर जातले अत्याचार बंद करूंक आनी आमची शेतां बाटां राखूंक आनी उत्पन्न जातले पिकावली पासत बरे नेम कायदे आनी सवलत्यो लोकांक फावो करूंक वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्यांची जाणवाय आनी बूद मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. जेसून म्हणलें, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. आमच्या गांवच्या दर एका कुटुंबांत वावर कोत्तेल्या वांगड्यांचेर आशिर्वाद मागुया. तांच्या वावराच्या जाग्यार तांणी तोकस घेवन शिस्तीन प्रमाणीकपणान वावर करूंक आनी आपल्या भोंवतणी वावुरतल्या सोवें
मोगान आनी भावपणान वागूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा देवाकडे करता तुका. जेसून म्हणलें, तुमी फुंकोट घेतला, फुंक्या दियात. आमी सोगल्यांनी देवान आमचे आदीन केलोली रचना आमच्या फायद्याक जाय ते पोरी सृश्टीची पोरवा कोरिनासतना वापरचे बदलेक ती फुडले पिळगे खातीर सांबाळून दवरूंक, तिचो बरे तरेन उपयोग करूंक, ती वाडोवंक आनी चोडोवंक आमचे गूण आनी जागृताय वापरूंक आमकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. जेजूच्या नांवान बापा देवाकडे करता तुका. जेसून म्हणलें, हेरांनी तुमचे सोरशीं केल्लें तुमकां जाय तशें तुमी तांचे सोरशीं करात. आयच्या वर्साक ह्या पोरबेक आदार कोत्तले मिंगेल गोन्साल्वीस गार्सिया दे आल्मेदा आनी कुटुंब, आबेल फ्रांसिस्को बेर्तो दे आल्मेदा आनी कुटुंब, फ्रांसिस्को दे आल्मेदा आनी कुटुंब, आनी इजिडियो दे आल्मेदा आनी सेल्रिच दे आल्मेदा आनी कुटुंब हांचे पासत मागुया. देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी ह्या समारंभने उद्देशी ती भावार्थान वाडोवंक तांचे पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा देवाकडे करता तुका. भोव मोगाळ बापा, खालतेपणी कांय मागणी आमी तुज्या फुड्यान दवरल्यात. तुजे दयेन आनी इच्छे प्रमाणे ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बेठोने आमी गायन गावया C13 दाना सोबार पान 30 आनी 3 C13 पेज 33. शेतांतली सोगली कोणसां आनी बिया, जमनीरली सोगली फळां आनी पिकां, उकडत्या वावरांचो सोदोस त्या कुसरांचो उरूमेत आमच्या जेवणाचो. तोरी बापा दाना सोबार पडून तुजो एकूच संसार, ताचे वरवीं आमची एकूच जाग्यार एकठांय जावन एक दीस तुजेर उगार. तोरी बापा दाना सोबार पडून तुजो एकूच संस्कार, ताचे वरवीं आमी एकूच जाग्यार एकठांय जावन एक दीस तुजे मुखार. शेतांतली सोगली कोणसां आनी बिया, जमनीतली सोगली फळां आनी पिकां, उकडत्या वावराचो सोदोस त्या मनशाचो उरूमेत आमच्या जेवणाचो. म्हज्या भयणी बाबांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत खाली मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेस्परा, पिकाड जमनींतली दानां दिनवाशी काळजान आमी तुका भेटयता, ती तूं पवित्र कर. जशें तूं आमकां जमनीच्या पिकाची भरती दिताय तशें आमची काळजां मनां सर्गीच्या फळांनी सफोड कर.
क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसू. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व खाडी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सृश्टींत आसा तें सगळें तुवें रचलें. वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलें. मनशाक तुज्या सारक्याचो आनी रुपाचो रचलोय आनी आख्या विचित संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आमी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखाणू तुवें रचलेल्या सोगटांचो तुज्या नांवांक खारबारी जावंक तुवें ताका नेमलोय. देखून संतोशाच्या उमाड्यांनी भरोन सुर्गीच्या सर्व देवदूतां सांगाती आमी आनंदान तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हीं दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. कोश्ट मरण सोसूक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो मोडून. हो, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें खालस घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खालस, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनीक साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो खूब संसाराच्या सुरवंडारा तुझ्या कुर्साहारी बरोर जीवन बोणा बोरवी तुवें आमची सोडवण केली. आमची काकूत देखून सर्वेस्परा, सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची खालस पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल ते खायन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा सिमियाव आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रितीम मोगान सोपूर्ण कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवंशान ओतरून गेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन ओतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता अशें बागेवंत आंकवार मारये देवाची माई सांगाती बागेवंत जुजे तिचो पोती बागेवंत धर्मदुतां आनी स्वरूप खाडे तुका मानवल्यात त्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनीक ताच्या सांगाता आनीक ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोतवेतार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना तांतीर घेवन म्हणया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज जमनीर येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवडो प्राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवंशान वतरेकलोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर वाकातांतली वाटाय कित्याक राजवटी पोदी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या बरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एकूतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेवतली देव जाता मनशाचें काळ
जेजू आमच्या काळजांत शेवतना गायन गावुया. D7 पान 50, D7 पेज 50. Diusata bunciace ca Iglolo buliaruba Dane valle bukerea Biok dile tanelia Tazo maimu bitmen nashilo Tazo maimu bitmen nashilo Tazo maimu bitmen nashilo Tazo bitmen nashilo Tazo maimu bitmen nashilo Tazo maimu bitmen nashilo Tazo maimu bitmen nashilo Tazo bitmen nashilo Angolya durbol gresa Sagati dunya zagra Eka chona bosoi Sogli burgi devachi Tazo maimu bitmen nashilo Tazo maimu bitmen nashilo Tazo maimu bitmen nashilo Tazo bitmen nashilo Tazo maimu bitmen nashilo Tazo maimu bitmen nashilo Tazo maimu bitmen nashilo Tazo bitmen nashilo Monnatlo জীবন জানো Uri gurgora sablo Ja paskače deđevo Gora rače deđevo Tato majmu bitmen nashilo Tato majmu bitmen nashilo Tato majmu bitmen nashilo Tato bitmen nashilo Tato maimu bitmen nashilo Tato maimu bitmen nashilo Tato maimu bitmen nashilo Tato bitmen nashilo Jesu chamas kamano Koronan bakrun boro Yameza chamagelia Yachona chavandelia Tazo maimu bitmen nashilo Tazo maimu bitmen nashilo Tazo maimu bitmen nashilo Tazo bitmen nashilo Tazo maimu bitmen nashilo Tazo maimu bitmen nashilo Tazo maimu bitmen nashilo Tazo bitmen nashilo Matka kaizami morda Babacha jivan morda Dordisace baskamce Baska jona sudaci Tazo maimu bitmen nashilo Tazo maimu bitmen nashilo Tazo maimu bitmen nashilo Tazo bitmen nashilo Tazo maimu bitmen nashilo Tazo maimu
मोगाळ बाबा भयणानो, आतां आमी सेकंड कलेक्शन करतले. सिंधुदुर्ग डायसिसी पासत आयच्या फेस्ताचो हेतू मनान दवरून हें कलेक्शन करचें. आमी पुर्तुगेजांक आदार दिल्लो, ती आदार दिवपाची संवय आजून पर्यंत आमच्या काळजांत आसा. ह्या पासत अदीक गरज आसलेल्या बाबा भयणांक तुमी उदार काळजान दिवचें. सगळीं उबी रावया, प्रार्थुया. सर्वेस्परा, जमनीच्या फळां खातीर तुज्या सरवणेच्या गुटान आमी तुका दिन वाचतां. तोच गूट आमचे तांय फळां बरीत जावन अदीक वर्तीन देणी आमकां मेळोशी कर म्हूण आमी मागतां. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बसूया. मोगाळ बाबा भयणानो, सगल्यो वस्तू सांगोना कित्याक 8 वरांचेर आतां मीस आसा इंग्लीश भाशेन आनी फादर एस्ट्रोनी दा कोस्ता हे मीस भेटयतलो. पूण खेरीत भाशेन फादर लिंडन म्हज्या पातकुराक तशेंच जेसन आमचो डिकन जो येता ताका सांगाता घेवन तुमकां खुशाल बरीत कोणसाची परब आवडयता. देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो ही आमची मागणी. कोणसाची परब म्हाका जाल्यार हांव जाणा ते भाशेन 2 वस्तूंक बरी लागता. एक, आमी देवाक दिन वाचता. देवान आमकां बेसवांनी भरल्यांत आदी म्हणटा फळां पिकां आसताले, रापण दर्यांतलें नुस्तें आतां वेगवेगळे तरेन भावां भयणां वावर करतात. ह्या पासत जें देवान आमकां दिलां ताचे पासत आमी देवाक आर्गां दिता. आनी दुसरी वस्त आमी म्हणटा आमचे DNA आसा, आमचे भितर आसा ती म्हळ्यार आमी आदार दिवपी भावां भयणां. कोणाचोय तांदूळ गोठो सोंपलो जाल्यार आमचे मागीर तांचें रात सुरू. तांकां पर्यंत गरज आसा जेवणाची. तालगांवकारांनी जाता ते भाशेन पुर्तुगेजांक आदार दिलो आनी मागीर म्हणटा आमकां प्रिविलेजीसूय मेवले, तातूंत दुबाव ना. पूण आदार दिवप आमच्या काळजांत, आमच्या जिविताचो एक स्वभाव कसो, ही आमची इगोज पर्यंत चलता जाल्यार आमकां भाटां बेसना इगोजेक. तुमच्या आदाराक लागून इतलीं वर्सां चल्ल्यान आनीकूय चलतली जाणा. पूण हें आमच्या बाबा भयणाच्या काळजांतल्यान येतात. जावं हांगासर आसात तीं, थोडे फावटी आमकां बॅट करून घेतात, पयस आसा तीं बाबा भयणां. ह्या पासत तुमकां सगल्यांक जो आदार तुमी इगोजेक दितात तसोच दुसरे बाबा भयणांक दितात जांकां गरजेचो आदार आसा. तांकां ह्या पासत तुमकां काळजांतान दिन वाचता. आयच्या मिसाची मांडावळ करतल्यांक तशेंच गायन मंडळाक आमच्या काळजांतावन दिनवास. उरलोले दिनवास हांव मागीर म्हणटलो. पूण खेरीत भाशेन मिंगेल de Almeida जाची फामील आयच्या दिसा समारंभ करता. तशेंच मागीर आबेल फ्रांसिस्को बेर्तो Almeida, फ्रांसिस्को de Almeida, इरिजो de Almeida, सेल्रिज de Almeida ही म्हणजे 4 दिसांचो 4 समारंभ करतली. सगल्यांचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. असल्या समयार जायतो देस्पेसूय जाता आनी तांच्यांनी मोगान खान मारलेलो आसा हो समारंभ बरो करपाक. तांकां आमी काळजांतावन दिन वाचता. आतां 8 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस. 9:15 आमी कोणोस कातरूंक बिस्पा बरोबर वेतल्या. 10 वरांचेर दोबाजीक मीस आनी मीस जाल्या उपरांत फामिलीन जेवण पाद्रींक माद्रींक सेपरेट तयार केलोलें आसा. आमचें डिनरीचें मन एकूच फेस्त करचें म्हूण. सो हांवें म्हणलें आमचो आस्कारी आसा
त्या आस्कराच्या फेस्ताक मिंगेल्याच्या फेस्ताक सगळ्यांक आपयता हांव. पूण तरी आसतना फेस्तकारांनी पाद्री येतले माद्री येतले म्हूण जेवणाची वेवस्था केल्ली आसा. मीस जाल्या उपरांत फेस्ताचे मागीर तांच्यांनी सगळ्यांनी पाद्रीच्या वस्त्यांत वयर सेकंड फ्लोरार येवचें. आनीक फावटी तुमकां कुशाल बरीत परोप हांव दिता. देवान तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. अनेक स्वर पदवेदार देव बाप, अनेक पूत, अनेक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. मागणे सान्मी गेलीक सांगेल महावड्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राव. देवचाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका रोंग दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दरबाराच्या कुंवरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगल्या खोट्या आत्म्यांक हेमपणान लुटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक जगपतात. आमेन. Será